बागेवन पावलू रोमकारांक बरयलेलें चिटीवेलें वाचप. भावा भयणीनो, क्रिस्त सोबें हांव सोत उलयतां, फोट सांगिना. पवित्र आत्म्या सोबें हें खरें म्हूण म्हजें अंतस्कन म्हाका खात्री दिता. म्हाका एक व्हड खोंत आसा आनी म्हज्या काळजाक थांबून आसलोलें दूख. तर जीं मासा रोगता प्रमाणे म्हज्याच गोठरांतलीं त्या म्हज्या भाव भयणींक उपकारतें जाल्यार हांवूच शिरापलोलो आनी क्रिस्त कडसून भायरालोलो जावंक तयार आसतां. ती इस्रायल पोजेची तांकां देवान आपली भुरगीं करून घेतली आनी तांकां आपल्या मोहिमेंत वांटो दिला. तांचे लागीं करार केल्यात. समूर्त आनी सेवा दोन तांचे पासत थारायल्यान आनी तांकां भासावण्यो केल्यात. महापुर्वजांची संसोती ताचे थावन रोगता मासा प्रमाणे क्रिस्त उत्पन्न जाला. तो सगल्या परस व्हरतो आनी सासणांच्या सासणांक वाकाणणी फावो आसलोलो देव. आमेन. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. जेरुसल्या सर्वेस्पराची वाकाणी कोर. सर्वेस्पराची वाकाणी कोर जेरुसल्या. सियोना तुज्या देवाची स्तुती कोर. ताणें तुज्या दारवंटेचे आडांबे गोठ केल्यात आनी तुजे भितर रावतल्या तुज्या भुरग्यांक सदैव केल्यात. जबाब. जेरुसल्या सर्वेस्पराची वाकाणी कोर. तुज्या शिमा भितर ताणें तुका दिल्या संस्काय आनी पुश्ट गो दिवन तो तुका दादोशी करता. संवसाराचेर तो आपलें उतर पाठयता. सुडसुडीत ताचो सोबत परकोट जाता. जबाब. जेरुसल्या सर्वेस्पराची वाकाणी कोर. जाकोबाक तो आपलें उतर कोळीत करता. इस्रायलाक आपले कायदे आनी आज्ञा शिकयता. दुसऱ्या खंयच्याच राष्ट्रांक ताणें अशें करूंक ना. आपले नेम कायदे तांकां उक्ते करूंक ना. जबाब. जेरुसल्या सर्वेस्पराची वाकाणी कोर. Sorvesporak, 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 म्हजी मेंढरां म्हजो ताळो आयकतात आनी हांव तांकां वळखतां आनी ती म्हजो पाटलाव करतात म्हणटा सोमी. Sorvesporak, 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 लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. एका सोनवारा दिसा फारिसांवांच्या कोण एकल्या मुखेल्यागेर जेजू जेवणाक गेलो तेन्ना ते ताका तेडून पळयताले. नायकूट जालोलो कोण एकलो मनीस थंय ताच्या मुर्यांत आसलो. धर्मशास्त्र्यां आनी फारिसेवां लागीं उलोवन जेजून म्हणलें, सोनवारा दिसा पिडेवंताक बरी करूं येता की ना? पूण ते ओगेच रावले. तेन्ना ताणें त्या मनशाक धरून बरो केलो आनी धाडलो. आनी तांचे लागीं उलोवन ताणें म्हणलें, तुमच्या कोणाचो पूत वो पाडो बायट पडलो जाल्यार सोनवार म्हणून रोकडोच ताका काडी नासतना तो रावत मू? ह्या उतराक जबाब दिवंक तांच्यान नजो जालें. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वाकाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ.
देवान 6 दिसां भितर रचनेचो वावर संपयलो आनी 7व्या दिसा विसो घेवन ताणें 7वो दीस पवित्र केलो. देखून जुदेव लोक 7वो दीस म्हणजे सोनवार देवाक भेटवलेलो दीस पाळटाले. त्या दिसा कसलोच वावर ते करिनासले. जुदेवांचे धर्मशास्त्रे मदें कांय राबी आसले जे अशें मानताले की देव सोनवारा दीस लेगून जिवीत दीत आसता. सोनवार म्हूण आमी देवा थावन उपसतलो सुस्कार घेवचो बंद करिना. देव जिविताची जोर आनी ही जोर आमचे भितर दिसाच्या दिसा घडयेचे घडये व्हांवत आसा. जेजू देवाचो पूत म्हणटोच आपल्या बापायचो जिवीत दिवपाचो वावर सोनवारा दिसा लेगून करीत रावलो. पिडेवंतांक बरी करून पातक्यांक बोगसून जेजून मनशा कुळाक जिवीत दिलें. देवाक भेटलेलो दीस आमी पवित्र दवरतली जाल्यार आमी बरेंपण विस्तारुया. फामिली सांगाता वेळ सारुया. शेजाऱ्याक आसलेल्या पिडेवंतांक एकसुरी रावतल्यांक भेट करून तांची खबर घेवया. सोनवारा दिसा जेजू पिडेवंतांक बरी करता म्हूण ताचेर जोडटात आनी ताची शिकवण मानून घेनात. कायदे आमचे जिवीत मांडावळीन आनी शिस्तीन जिवंक आदार दितात, पूण कायदेच पाळून पिडेवंतांचे आनी गरजेवंतांचे जिवीत जोड करता जाल्यार हे कायद्यान अर्थ आसा. देवान आमकां दिल्ले कायदे आनी पवित्र सोबेची शिकवण आमी कोण पर्यान जियेता गाय. तर आयज आमचो थाराव जावन दी. खंयच्याय दिसा वो वेळार पिडेवंतांक, एकसुऱ्यांक आनी आकांतांक सांपडलेल्यांक आदार दिवंक प्रयत्न करूया.